अर्का बलिदान बापा तुझ्या घरात सोबीत या मंदिरात सगळे कुटुंब आमचे माया मोगान एकवटून पेटयता अर्का बलिदान. दया करून बसा. प्लीज बी सीटेड. मोगाचनो देवान आमचेर जायतीं बेसांवां घाल्यान इजय फिरगजेंत फाटल्या 25 वर्सांनी विशेष करून लूड्स सेंट्रल इस्कॉला मारिफात जेजूच्या सुवार्थेक साक जावन जिवोवच्याक आमकां मरिय मायेन लूड सायबिनीन फावो केला. देखून आज तिच्या मानाक हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना सगळ्या फिरगज कुटुंबाचेर आनी आमची लूडायट कम्युनिटी आमी म्हणटा आमच्या सगळ्या इस्कॉलाच्या सगळ्या समुदायाचेर धन्य देवाची कृपेची आशिर्वाद आमी मागता. मरिय मायेच्या मजतीन जेजून दाखयलेल्या वाटेन सोमकोंक तिने आमकां फावो केलेल्या खातीर तिका अर्गां दिता आसतना तिची होगळीक घाता आसतना तीच मरिय माय सदां न्हीत आमकां तिच्या गोपांत घेवन दी. जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आदार कृपेचें बेसांव दिवन दी म्हणल्यार आमचें मागणें. रुपयाळा सगळ्या वर्सांत जायते संभ्रम आमी चलयल्यात आनी आज समाप्ती करता आसतना धन्य देवाक हे अर्गामीस भेटोवच्याक आमचो दियेजूचो गवळी बाप अदीक मनादीक पीटर पॉल सल्डाना ते हांगासर आयल्यात. तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान बरो येवकार मागता. सांगात आस आमच्या समुदायाचेर आमच्या इस्कॉलाचेर अभिमान आसचे. सर्व आमचे मोगाचे ह्या जागी हांगासर आसात. धर्म भयणी आसात. फिरगजेचे मालगडे सगळे आसात. अभिमानी आसात. सर्वांक फिरगज कुटुंबाच्या तर्फेन आनी तशेंच लूड्स इस्कॉलाच्या तर्फेन बरो येवकार. सांगात आस सगळ्या लूड्स इस्कॉलांत शिकच्या काथोलीक भुरग्यांक तांच्या वडिलांक आनी आमच्या मोगाच्या हर एकल्याक मोगाचो येवकार मागता. आनी आतां प्रस्तावनाची उतरां आमी आयकुया. दीस वो आयसो सोम्यान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया कित्याक दोरतो संभ्रम आज आमी आचरसिता. आमच्या इस्कॉलाची पात्रोन लूड्स मायेचे फेस्त आनी आमच्या इस्कॉलाच्या रुपयोत्सवाचे समाप्त. आमचो संस्थापक देवादीन बाप बर्नर्ड डिसोजाचे सोपान आज जारी जाला. ताच्या आत्म्याक आमी शांती मागता. सेरेस्पोर देवान आमच्या इस्कॉलाचेर फाटल्या 25 वर्सांनी भरपूर आशिर्वादां ओतल्यान आनी आमच्या इस्कॉलाक उंचल्या मट्टाक व्हरून पावयला. आमच्या लूड्स इस्कॉलान जायत्यो उदरगतेच्यो प्रशंसेच्यो आनी ओगळिकेच्यो संगती फाटल्या 25 वर्सांनी घडोवंक देवान बळ दिल्ल्या ताका जावं महिमा. देखून सेरेस्पोर देवाक अर्गां दिवंक आनी सोम्याच्या जेवणांत वाटेली जावं ह्या मेजा बोवारीन जमलेली आमी इस्कॉलाच्या यशस्वेक कारण जाल्ल्या सर धार्मिकांक लायकांचेर आनी दानीचेर देवाची आशिर्वादां मागया. फुडल्या दिसांनी आमच्या इस्कॉलाची पात्रोन लूड्स सायबीन सदांच आमचे पासत विनंती कर म्हूण मागया. उबी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसू. प्रस्तावना ते दोळसू आयच्या दिसाचो महत्व सांगला. ह्या पवित्र मिस्तेरांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया.
हांव पातकी आनी तुका भयणीनो म्हजो नांव सारून सांगता मनाची तोंडां सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदां सांगपाक मेरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया सोमिया प्रार्थया. सर्वेस्परा अगणित काकुळटीच्या बापा आमच्या असत कायेन तुजो आदार आनी आस्त्रो जोडूंक आमी अत्रेकताव. पातका कथाविणे गरबी संभवलेले तुझ्या पुताचे मायेची विनवणी कनवळ्यान मानून घे आनी आमकां सर्व पिडे शिडेंतली राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हण विश्वासान आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. जेरुजालेमा सोवे संतोष बरीत जाया. तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासून उल्हास करा. तिचे पासून रुदान करतल्या सोमेस्थानो संतोष बरीत जाया. तिचे सोवे संतोष बरीत जाया. बुजवून दितली तिची स्तनां चिवून दादोशी जाया. तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एके नये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन वोमता त्या वळा परी राष्ट्राची संपत्ती. तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतली आनी तिच्या उस्क्यार खेळयतली. जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुजालेमान तुमकां बुजवण मेळटली. तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचें खाळी संतोसतलें. तुमच्यो कुडी तना बरी फुलतल्यो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो, पूण ताच्या दुस्मानांक ताचो क्रोध. देवाचें उतर हें बरोकार. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचे ताणे दयाल देश घाली. देखून ह्या फुडासर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता. सत्यवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्या. भाग्यवान जावं ताचें नांव. दाखयता तो काकूळ तापणो भियेतल्यांचे. संततेता संतते भुकेल्यांक ताणे बऱ्या वस्तूंनी भरल्या आनी क्रिस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्या. इस्रायेला आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. बिरमोतीसो काकुळटीचो उगडास करून आदलो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता. सा पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो,
हरसिल्लो जावन देव आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचोवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीचे सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खातोविण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विंचल्यांत आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन देव आपल्या योजनाच्या शेवटा आनी आपले कुशे प्रमाणे सगळे चलोवन व्हरता जो देव जावन आसलेला आमकां क्रिस्ता थंय विंचून ताणें आपली स्वंत परसाकन घेतल्यांत क्रिस्ता थंय पयलें बरवो सोदर आसलेली आमी ताचे महिमेक होगळी खाडी जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां देवाचें उतर हें देवाचे वडकार सर्वेस por तुमचे सोबे आसो जुओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या दिसांनी गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न असले थंय जेजूची आवय असली जेजूक आनी ताच्या सिसांकी लग्नाचे आपोवणे असले थंय वायन उणो पडलो तेदुआं जेजूचे आवयन ताका सांगले तांचे लागीं आनी वायन ना जेजून तिका म्हणलें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा सुदैवांचे सुद्दां चर्चे दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कोळशे सोमचेत आसले पत्राचे 6 मांडे थंयच दवरले जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी तें काण पर्यंत भरलें ताणें तांकां म्हणलें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारभारासर शीन व्हरा तांणी वर्ण दिलें जेवणाच्या कारभाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नातरलें उदक उसपोन वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हणलें कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांटा
आनी सैऱ्यांनी दोशी पियेल्या उपरांत सुमाराय सोदिता पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यांत भितरच दवरलाय. हे आपले पयले असरये जेजून गलिलियाच्या काना शहरान केल्ले आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे सीस ताका सत म्हणूंक लागले. देवाचे उतरे वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यान फेब्रुवारीची 11 तारीख फाल्यांचो दीस 1858 इसवेंत लुर्द गांवांत मरी दिश्टीक पडिल्लें हें गडीत नियाळून आमी मिसाचें बलिदान भेटयता तें आज भेटयता आनी आमच्या इस्कॉलाचो रुपयाळो जुबलेव समाप्त कार्यय हांगासर करते आसा. लुड्स आज एक नगर, एक व्हडली सिटी जाल्या. पयलें तो गांव आसलो, लांकडां रास करूंक वेतालीं भुरगीं. तेणें रान आसलें आनी तो ग्रोट्टो आसल्या कडेन एक ल्हान न्हंय व्हाळटा गावे म्हणली. आनी ह्या न्हंयच्या पलतडी वचून बेर्नाडेट आनी ताची सांगातिणी, ताची भयण आनी ताची आनी एक इश्टीन इल्लीं लांकडां ओट्ट करून थंय विकून ती दुबळीं देखून उंडो मोलाक घेवन आपलें पोट भरूंक आशेतालीं. तुमकां कळटा सादारण भुरग्यांनी वचून लांकडीसून हाडचें विकून उंडो हाडचो म्हळ्यार तांची कुटुंबाची परिस्थिती कसली गी म्हणून. आनी हें भुरगें बर्नाडेट सादारण तुमच्या हायस्कुलांत आसल्या भुरग्यांच्या प्रायाचें 14 वर्सांचें आनी पिडेस्त आस्मा वा उसमोड पिडा ताका दोस्तली. हेरां भुरगीं न्हंय उतरून गेलीं. आका इल्लीशी भिरांत दिसली, पांय भिजल्यार आनी कांय सडटा कोण ना थंडयेक लागून म्हणून. तरी वाणो काडटा म्हणटा आसतना वारें बरान वळिल्लो आवाज आयकलो. तेणें पळयतना रूख हालनात, पूण हें वारें कशें गाय रूख हालनात अशें म्हणटना त्या फातराच्या एका माट्यांत एक परजळ दिसलो आनी हो परजळ चौकास नितळतना एक स्त्री दिसली. स्त्रियेचें रूप दिसलें आनी स्त्री ताका पळोवन हांसताली. अमृको हांसो. एक स्त्री दवशें आंग वस्तूर नेसल्ली, माथ्यार दवसो वेल वा पांगरण आसलें आनी तें बुजा वयल्यान देंवुल्लें आनी पेंगटाक निळसो पाटो, पांयांचेर हळदुवे गुलाब, हातांत कोंत, हात जोडुल्ले आसून हातांत कोंत घेवन ही मरी म्हणून मागीर तिका वळख मेळ्ळी. तरी तिका येसली आखेरो म्हणटाली, ती म्हणून म्हणटाली, म्हळ्यार वळखून घेतली ती स्त्री म्हणून. पूण कोण कितें म्हणून नेण आसलें. बर्नाडेटान आपलें कोंत भियान काडलें बोल्सांतलें, धैराक उलो मारूंक देवाक आनी तवळ मरयेन ताचे थंय आनीकी चड मैपास दाखयल्लोसो ताका दिसलो. आनी त्या स्त्रियेन कुर्साची कूर काडटा आसतना बर्नाडेटाकी आपलो हात वयर व्हरूंक जालो आनी ताणें कुर्साची कूर काडली. हें पयिल्लें दर्शन मौनपणी जाल्लें 11 तारीखेर. भुरग्यांनी एकामेकाक खबर सांगली, अशें जालें म्हाका. ती पयस आसली, तांणी फाटीं आयिल्लेंच सांगतना तांणी एक निर्धार केलो, आमी घरा म्हणी हें सांगचें नाका म्हणून. घरा सांगल्यार आमकां आतां सामानांत कितें जालां पडना म्हणून राणाक गेल्ले कडेन देखून वगेर रावचें, कांय सांगचें नाका म्हूण निर्धार कर. गेल्यारी तांतलें धाकटुलें तोनयेत्त ताचें तोंड दामून धरूंक कोणाचें जावना. ताणें सांगलेंच, ल्हान भुरग्यांक गुटू
दवरूंक जायना तांणे जाणा घरच्यांनी सांगलेंच घरच्यांक एकदम भिरांत उठली 4 मारी पडले भुरग्यांक आनी वचोन वचो तेणें म्हणून पूण ही भुरगीं मात्र त्या मारांक भिवूंक नात 14 तारखेर परत पोराती लागली आमकां वचोंक जाय आमकां वचोंक सोडा म्हणून आयतारा ती परत ग्रोट्ट्या लागीं गेली विशेष कश्टांनी तांकां परमिशन वा परवानगी मेळ्ळी आनी त्या दीस बर्नाडेटाक आनी एक फावटी दर्शन जालें पूण मौनपणी तिसरे फावटी तिच्या सांगता ताच्या आवयची इश्टीन ती गेली एक हातांत पेपर आनी पेन घेवन कितें संदेश दिता पळया बर्नाडेटा दिश्टीक पडची ही स्त्री तो वळू त्या स्त्रियेन ग्रोट्ट्यांत दिश्टीक पडल्या स्त्रियेन म्हळें बरोवची कांय गरज ना आनी परत विचारलें दुसरे फावटी त्याच वेळार बर्नाडेटा उद्देशून हेरांक ती दिसनातली आनी 15 फावटी तुमी हांगासर येवची दया करशात गे म्हणून 14 वर्सांच्या भुरग्याक भोव मानान तुमी हांगासर येवची दया करशात गे म्हणून तांच्या भाशेन ताणें उलोवच्या भाशेनूच विचारलें आनी ह्या तिसऱ्या दर्शनांत निमाणो संदेश दिलो ह्या संवसारीन तुका संतोश भरीत हांव करता म्हणून हांव तुका खंडीत सांगची ना पूण पेल्या संवसारांत तुका खंडीत हांव संतोश भरीत करतली म्हणून त्या स्त्रियेन बर्नाडेटाक सांगून दिलें 15 तारीख परत सुमार 350 लोक थंयसर जमो जालो बर्नाडेट दिंबेर चलोवंक लागलें गोट्ट्या म्हणसर चल्लें दिंबेरच चलतना सुकास त्या स्त्रियेन ताका सांगलें उस्तूक हातांत उस्तलें केद वा उबीर भरलोलो जागो उदकांत निशेतलो जागो उस्तिताना थंड माती तांबडी माती पयस करतना अल्टार इल्लीशी उदकाची जर दिसून बर्नाडेटाक तें उदक पिवंक सांगलें बर्नाडेटान पयलें धरणीचो उमो घेतलो आनी उमो घेवन उदक पिवंक सांगलें त्या स्त्रियेन सांगलें प्राजीत पातक्यां खातीर देवा लागीं मागा पातक्यांच्या परतवण्या खातीर प्राजीत जावन धरणीचो उमो घेया कशें म्हणून सांगतास बर्नाडेट धरणीचो उमो घेवन सवकास दिंबियांनी मुखार गेलें आनी तेच्या तोंडाक ती सक्कड उदक माती भरसल्लें उदक लागून सगळ्यांच मेळ्ळें जाल्लें मोगाच्या भावांनी भयणीनो 15 दिसां उपरांत बर्नाडेट विगारा सरशीन येता सांगूंक कशीशी गजल घडल्या कित्याक म्हळ्यार मरयेन तिका एक संदेश दिल्लो वसा आनी ह्या जाकांक सांगा हांगासर एक कोपेल बांदून हांगासर पुरशावाक येवंक ह्या जाकाक सांगा विगाराक सांगा जाई विगाराच्या मुखेलपणा खाली एक कोपेल बांदे जाई आनी लोकांक थंयसर पुरशावार ये जाई तुमी जाणात एक याजाक आनी एक कोपेल वा इगर्ज आसा म्हळ्यार थंयसर येवकारिस्त आसूंक जाय आनी येवकारिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र म्हणून मोरयेन सांगून दिलें आनी थंयसर येवकारिस्तांतल्या जेजूक आजून पर्यंत पुरशावार व्हरतात आनी आतांत जळटे दिवे घेवन वेतात मोरयेची आशा तीच आसली मोगाच्या भावांनी भयणीनो 4 मार्चाची 4 तारीख सुमार 8,000 लोक जमो जाल्लो खंय पूण त्या दीस कांय संदेश मेळो ना फकत बर्नाडेटाक दर्शन मात जाल्लें 25 तारीख मार्चाची मरयेक इजबी हाडिल्लें फेस्त गाब्रिएलीन मरयेक भेट केल्ली आनी तिचे मारिफात देवाचो पूत जल्मतलो म्हणून सांगिल्लें फेस्त त्या दीस ही स्त्री उलयली बर्नाडेटान विचारलें दया करून तुमी कोण म्हणून सांगसो उपकार करशात गे म्हणून उलोवची रीत पळया दया करून तुमी कोण म्हणून सांगसो उपकार करशात गी आनी तवळ त्या स्त्रियेन तांच्या गांवच्या भाशेंत म्हळें हांव कातावीण गरबी सांबाव आनी बर्नाडेट
ही उतरां मतींत जिखून बरोवचें नाका म्हणाने देखून मतींत परत आनी परत पुनरावर्तीत करून सांगून उंच गेलें विगाराक आनी विगाराक वचोन सांगलें, हांव कातावीण गर्भी सांबाव. तवळ विगार म्हणलो, हे देशा हांकार्या, तूं कातावीण गर्भी सांबाव? हांव न्हय, ती स्त्री म्हणाली अशें म्हणून सांगलें. 4 वर्सां आदीं 1850 4 इसवेंत डिसेंबराच्या 8 तारखेर वातिकानांत पापा पियूस 9व्यान मरी पाप करत नासतना गर्भी संभवलेली म्हणल्यार सगळ्या कातोलीक पवित्र सभेंत परगटलेलें. पूण दोतोनीच्या पुस्तकांनी तें येदोळी येवन वतलें. तशें जाल्ल्यान लोकांक ताचो सारको विवर मेळोवंक ना आनी बर्नाडेटाक ताची माहेत नातली. आदांच्या पातकाचो वसो मरयेक लागोंक ना म्हणलें हें सत. आनी मरयेन जावं सैमाचें पातक जावं तिचें वैयक्तीक पातक कसलेंय तिचें थंय घडोवंक ना. नितळ देवान तिका सांबाळली म्हणलें हें सत आमकां परगडटा. हांव कातावीण गर्भी सांबाव. मगाळ भाव भयणीनो, निमाणें जुलायची 16 तारीख 18वे फावटी मोरी बर्नाडेटाक दिश्टीक पडली. त्या दीस तांच्या मेयरान सगळ्यांनी आड बांदून दवरलें. कोणीय ग्रोट्ट्या लागीं वचनातलें बरी, कोणेच लागीं वचनातलें बरी. तरी न्हंयच्या पलतडी रावतना लोक आसलो आनी बर्नाडेटाक लोक दिसोंक ना, न्हंय आसली दिसोंक ना, ग्रोट्टोय दिसोना, फकत ती स्त्री मात्र दिसताली. कांय म्हाका इमॅक्युलेट वा कातावीण गर्भी सांबाव मात्र दिसतली म्हणून. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, लुर्दू माय वा लुर्दू शहरांत, आतां शहर म्हणटा तवळ हळ्ळी वा तवळ दुबळो एक बंजर गांव, मोरी थंयसर दिश्टीक पडून आमकां कितें संदेश दिता? आमी प्राजीत 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 करी जाय. म्हळ्यार 3 फावटी सांगचें म्हळ्यार ही ल्हानशी संगत न्हय. केदची एक संगत 3 फावटी सांगली म्हळ्यार देव तें भोवच गंभीरायेन घेता म्हणून. आनी मोरी एक धाडन हें सांगता. आनी तसो बायलो गुर्तू जावन आमी मागणें करी जाय, तेर्स करी जाय, धरणीचो उमो घे जाय म्हणून बर्नाडेटा सांगलें. आनी थंयसर उदकाची झर उमाळून येशें. आतां माती ओडन उदकाची झर फुटोन आयिल्ली दिसली. आज त्या उदकाच्या झरींत सुमार 17 तळी आसात. त्या तळ्यांनी बुडोवन लोक गूण जाता. युरोपाच्या गांवांतावन दोव्या रैला माकार रैल दोवे ट्रेनो बियांको म्हणटात, ह्या रैलांनी दुबळो लोक पिडेस्त लोक येता आनी येवन थंयसर उदकान न्हांवन पाटयतात. थोडीं पियेतात, थोडीं घरांनी हाडटात. मरये मायन दिल्लें देणें हें देवाच्या खंडीत जावन कुरपेन गूण करची सकत आसचें उदक लुर्दाची झर. आमकां कितें संदेश आसा? मोगाच्या भावांनी भयणीनो, प्रत्येक जाण मोगाच्या भुरग्यानो तुमचे तेदल्या भुरग्यांक मोरी विंचता. रुवांडाच्या किबेहो म्हणल्या कडेन हायस्कुलाच्या भुरग्यांक तेगांक मोरी दिश्टीक पडली. तें जूनच्या सालांत अल्फोन्सीन, मारी क्लेर आनी नाताली म्हणल्यार तेगां भुरग्यांक जेवताना अल्फोन्सीन जेवण वाडटाली. तवळीकच फावटी ताका मरी दिश्टी पडली. तें पडलें धरणीक. किबेहोंत मुखार रक्ताचे वाळ जाताले म्हणून रुवांडांत मनीस एकामेका जुशी मारताले म्हणून मोरयेन सांगून दिल्लें. आनी कितलोसो लोक 1994 इसवेंत एकामेका लगड काडूंक जावलो. मार्गा देगांनी मनशांची तकल्यो पुरो कातरून घाल्ल्यो मेळटाल्यो म्हणून दोळ्यांनी पळयल्ले मनीस जायते सांगतात. मोरी संदेश हाडटा. ह्या संवसारांत खोटेपण चड आनी चड सोडून आयिल्ल्या वेळार सर्गींत हांव एक संदेश हाडटा. आनी हो संदेश आमकां प्रत्येक जावन जेजू सरशीं फाटीं येवंक. जेजू मारिपात आमी बापा सरशीं वचोंक. ती म्हणना म्हजे सरशीं येया म्हणून, पूण जेजू सरशीं वसा. तो कितें सांगता तें करा. कांयच्या वांजेलांती आमी आयकलें काना शहरांत, तो कितें सांगता तें करा. मोगाच्या भावांनी भयणींनी मोगाळ भुरग्यानो, तुमकां आनी तुमच्या तसल्याक देव विंचता. ताचो वांजेल परगट करच्या खातीर, ताचो संदेश व्हरच्या खातीर.
तुम्ही देखून केदींच हे केवल आमचे इस्कल लुड्स इस्कल आमी शिकल्या आमी डिग्री जोडली आमी ग्रॅज्युएशन जालें आमचें शिकप जालें मुखार आमकां बरें भविश्य आसा कित्याक ह्या इस्कला बरें नांव आसा अभिमानी आसात बरें पूण ताच्या फाटल्यान लुड्स इस्कलान शिकल्या तुमकां लुड्स मायन हाडलेलो संदेश व्हरूंक ही जबाबदारी आसा प्राजीत 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 पातक्यांच्या परतवण्या खातीर प्राजीत करा आनी म्हज्या पुता सरशी फाटी येया हो संदेश तुमी वरी जाय जायते जण आमच्या इस्कॉलान शिकल्ले अभिमानान सांगतात म्हजी भुरगीं लुड्स इस्कॉलान शिकल्लीं म्हणून म्हजे कडेन येवन क्रिस्तांव इतल्या भावंडांनी सांगलें आसा आनी अभिमानान संतोशान सांगतात म्हजो पूत थंय शिकलो आतां व्हडलो धाकटेर जाला म्हजो आनी एकलो पूत व्हडलो बिझनेसमॅन जाला हांगा धाकटेर जावंक बिझनेसमॅन जावंक शिकवंक बुन्याद पडटा जावंक पुरो पूण ताच्याकी व्हरतो संदेश हायच्या दुसऱ्या वाचपांतलो हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप ताणें सर्व आत्मीक देणी आमकां दिल्यात आमी पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आमी पवित्र आनी कथ नातली मनशां पाताक नातली मनशां जावच्याक आनी देवाच्या महिमेची स्तुती गावच्याक आमकां तें काम देखून आमचे हांगाचें शिकप जेजू क्रिस्ताचो संदेश व्हरच्याक आमकां प्रेरण जावं दी आनी तो वळ आमी जेरुजलेमाच्या उस्क्यार जेरुजलेम आमची आवय कशी तिच्या उस्क्यार पानो घेवच्या भुरग्यां बरी ते नितळ उदक म्हणजे पवित्रत्म्याचें देणें घेवंक शकतल्या पवित्रत्मो एक नितळ उदक वा नितळ दूद म्हणयेत खंयच्या नांवांनी ताका उलो करयेत सर्व आत्मीक देणें दिवचो पवित्रत्मो सोमी आमकां दिता मरयेक आनी आपोस्तालां पेंतेकोस्ता दिसा तो लाभलो तो आमकांय लाभोवन दी आनी आमी मोगाच्या भुरग्यानो आनी वडानो हो संदेश लुर्दुमायेन दिल्लो संदेश खंय वेता थंय व्हरया आनी आमी पयलो जियेवया आमी पयलो जियेल्यार मात्र हेरांक आमी दिवंक जाता आनी हो संदेश प्राजिताचो संदेश दिवच्याक आनी प्रत्येक जाण आतां ह्या दिसांनी तुमी आयकतात संवसारभरान प्रत्येक जाण भारतांत खडकाय उपजल्ली आसा दिसपडटें नवीन नवीन गणितां मनशान मनशाक ग्रासोवचें एकामेका लगड काडचें नाश करचें आनी एकल्यान नाश जातना हांसचें संतोश पावचें विकट हांसो आसच्यो खोटेपण ऊस उखलचें खोटेपणाक राजा विकतारान दाखोवचें आनी बरेपण दांबून दवरूंक पळोवचें तुमी पळयतात ह्या दिसांनी खंय खंय क्रिस्तांवांचेर हल्लो जाता आनी हेरा लोकांचेर हल्लो जाता तें पळयतात रगत वळोवचें म्हळ्यार सदांचें जालां असल्या ह्या परिस्थितींत आमी क्रिस्तांवांनी सोमयाच्या मोगाचो संदेश बोगसाण्याचो संदेश प्राजिताचो संदेश व्हरच्याक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हणून मागया आमी उबी रावया आनी सोम्या मुखार आमची प्रार्थना भेटोवया जेजूचे मिसांवकाम ह्या संवसारी मुंदळन व्हरच्या आमच्या पापा फ्रांसिसाक सर गवल्यांक याजकांक तशेंच धार्मीक भाव भयणींक तुज्या विंचनार आशिर्वादांनी भर जेजू क्रिस्ताची देख घेवन मिसांवकामांत उर्बेन वावरूंक तांकां घटाय आनी बोल दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी तांकां लाभलो सेवेचो अवकाश बऱ्यान उपयोग करूंक निस्वार्थपणी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे थंय बरें मोन रस म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर पिडेस्त प्रायवंत आनी विविध समस्यांनी कश्टोंच्या भावा भयणीक येवकरिस्ताच्या स्पिरितान तांच्या जिवितांत उजवाड फांकयशे कर विविध पिडेक बली जाल्ल्या
सर भुरग्यांक तुज्या सर कृपे देण्यानी बर आनी तांची पिडाशिडा गूण कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या लूथ सेंट्रल इस्कोलांत वावरूच्या संचालक बाब जे.बी. सल्डाना, प्रांशुपाल बाब रॉबर्ट डिसोजा, आडलते समिती, शिक्षक, वावराडी, पोषकां आनी शिक्षण जोडच्या सर भुरग्यांक फावो ते शिकाप दिवन बरी समाज रुपीत करच्या वावरान जैतेवंत कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या इस्कोलांत निस्वार्थी सेवा दिवन अंतरलेल्यांक पसोत मागता. विशेष करून इस्कोलाचो स्थापक बाब बर्नार्ड डिसोजा, बाब जे.पी. तावरो तशेंच अंतरलेल्या विद्यार्थींक आनी पोशकांक ससनाचो विशय दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या लूथ सेंट्रल इस्कोलाच्या अभिवृद्धी पसोत वावूरच्या सर्वांक राख आनी सांबाळ इस्कोलाच्या प्रगती खातीर मांडून हाडची सर योजना सुफळ कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. हे युक्रिस्ताच्या मेजाबावारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुजी बेसांव दी. दिसपट्ट्या जिणेंत तुजी खुशी पाळून जिवीत शगनांनी फुलून तुजो दैवीक मोग कुटुंबान सर्व थंय भोगूंक आनी तो एकामेका थंय वांटूंक तुजे कृपेन आमकां बर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या सोंत गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा मोरये मायेक आमकां दिल्ले पसोत आमी तुका अर्गां दिता. तिचे दिसवणे मारिफात आमकां दिल्लो संदेश मानून घेता. तुज्या पुता जेजू सर्शीन येवंक आनी ताचे बरी जिणी नितळ जियोंक आमकां तुजो आदार लाभय आनी तुजो कृपेचो संदेश सगळ्यांतल्यान व्हरूंक आमकां धैर्य आनी बळ दी. तुजो जे थंय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार. ग्रहण करो
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेचा दावा सर्वेस्पोर मानून घे. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंवकार मायेतान जल्म घेतना तिचें आंवकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेले नित्यांकरी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणतां, तुका वंदितां, तुजी कीर्ती परगडतां. आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एका आशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यां ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक काराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा.
बावट तसो गुटू परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझा येण्या सौम्या जेजू बापा आमचे सडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सगळें एक कूड आनी एकूच मोव आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंवकार मोरयेच्या तिच्या पती भाग्यवंत जुजेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या आनी समेस्त भक्तांक सांगता तुवें विंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बाप्पा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजे इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवी सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या पोरचे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवी सभेक बावर्तान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे उजेर एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कुनोळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सडूंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सुसनाच्या सुसना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ
तुझी आता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समेची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसो तुमच्या सोबे असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुन्याचे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
सौम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे विणे आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे विणे अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणी ऐकताय संतोष लाभयताय सुख दुःखांत आमच्या सांगात दिताय मागणे ऐकताय संतोष लाभयताय सुख दुःखांत आमच्या सांगात दिताय अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थुया कनवाळ्या बापा भाग्यवंत अंकुआर मरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोष भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता त्याच अंकुआर मायाची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी एक घडी बरो दया कर बसात मोगाळे गवळी बापानो याजक बाबानो धर्मीक बहिणीनो मोगाच्या विद्यार्थी आणि सर पोषकांनो आणि मोगाच्यानो गेले त्या फेब्रुवारी 10 तारीख शुक्रारा दीस संजेर आमी मिसा बलिदाना संगी आमच्या लूट सेंट्रल इस्कॉलाचो रुपयोत्सवाचो आरंभ सुरवात आमी केल्ली देवाक आमचे मदें आपोवन ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां दिवन ही सुरवात केल्ली आयच्या दिसा परत फेब्रुवारी 10 तारीख एका वर्सा उपरांत परत येवकारिसाच्या बलिदानांत आमी सांगाता मेळोवन
देवान आमचे थंय केल्ल्या सर बऱ्यापणाक ताणें दिल्ल्या सर आशिर्वादांक आमी ताका अर्गां पटयलें. ह्या मिसा बलिदानाचे मुखेलपण घेवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे पासून मागिल्ल्या देवाचें उतर आमकां विवारसिल्ल्या आमचो मोगाळ गवळी बाप आमच्या इस्कॉला सांगाता इस्कॉलाच्या हर एका चटवटिकेनी आमकां ते मार्गदर्शन दितात, प्रोत्साह दितात, आमचे सांगत आसात. मोगाळ गवळी बापानो सगळ्या इस्कॉलाच्या आडळती मंडळी, शिक्षकेतर तशेंच विद्यार्थी आनी पोषकाच्या नांवान तुमकां आमी काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या एका वर्सान आमी बऱ्या रितीन हो संभ्रम चलयला. विविध चटवटिको कार्यक्रम आमी हातीन घेतली. चडणे 25 व्हडलीं कार्यक्रमां हातीन घेवन सामाजीक तशेंच विविध रितींनी सामाजीक उपकाराक पडोशे भुरग्यांच्या अभिवृद्धी खातीर तशेंच सर गरजांक फावो त्या रितीन बरी कार्यक्रमां आयोजीत करून अर्थाबरीत रितीन एक वर्स आमी संभ्रम केला. ह्या वेळार देव आमचे संगता सदांच समकल्लो आसुल्लो आनी आमकां ताणें आशिर्वादीत केल्लें. ह्या संभ्रमांत भागीदार जाल्ल्या आमच्या सर मोगाच्या याजक भावांक हे बलिदानांत सहा भेटवणी करून आमच्या संगता रावल्ल्याक वर्सां मध्ये आमच्या इस्कॉलाची भेट करून विविध कार्यक्रमांत भागीदार जाल्ल्या तुमकां समेस्त याजक भावांक हांगासर ते आसात. आमच्या मोगाचे इस्कॉला वयर तांकां अभिमान आम्हा समेस्तां वयर तांकां सर मोग हजर जाल्ल्या सहा भेटवणी केल्ल्या सर याजकांक एकाच उतरान काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे विगार तशेंच इस्कॉलाचे मॅनेजर संचालक मनादेक बाप जेबी सल्डाना हर एक दीस म्हणले बरी आमच्या संगता ते रावतात, प्रोत्साह दितात, मार्गदर्शन दितात. तुमच्या वावटीक खंडीत जावन हे वर्स फळां बरी जाला म्हणली आमचे पातयेनी मनादेक बाप जेबी सल्डाना आमचे संचालक तुमकांय काळजांतां देव बरें करूं. ह्या मिसा बलिदानांत आमचे संगी आमच्या DSCचे चान्सलर भोवमनादीक बाप विक्टर जॉर्ज ते हजर आसात, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या आदल्या विगारांक संचालकांक प्रिन्सिपल जावन सेवा दिल्ल्या तशेंच विविध रितीने सेवा दिल्ल्या आमच्या लूट सेंटर स्कुलांत सेवा दिवन निवृत्त जाल्ल्या सर शिक्षकींक तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदान हजर जाल्ल्या समेस्तांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदान आमचे संगी हजर जाल्ल्या सर धर्मीक भावा भयणींक आमकां सर बरें मागिल्ल्यांक तशेंच प्रोविन्शियल सुपिरियर्स हांगासर आसा तांकांय तशेंच आमच्या भुरग्यांच्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांच्या सर वडिलांक पोषकांक बऱ्या चिंतपाच्या बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक सर आमच्या शिक्षकेतर मित्रांक आमच्या मोगाच्या विद्यार्थींक आमच्या पिरगजेच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी तशेंच पिरगज गवळीक मंडळीचे सांदे आमच्या इस्कॉलाच्या आडलते मंडळीचे सांदे आनी सर आमच्या इगर्ज पिरगजेचे सांद्यांक समेस्तांक हांव एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाचे बलिदान बऱ्या रितीन जावच्याक आमच्या भुरग्यांनी बऱ्या रितीन गायन केलां. अपूर्बायेचें गायन सर शिक्षकिनी बरी वेवस्था मांडवळ गेल्या. डिवायन वर्ल्ड चॅनलार ताचे लाईव्ह तांणी केलां. तशेंच विविध माध्यमाचे इश्ट आमचे मदें आसात. हांगासर मिसाचे बलिदान आयशे करूंक आमचो निर्ज्ञाम रॉकी तशेंच इतर वावुराड्यांनी आदार दिल्या. तांकां समेस्तांक देवाचे आशिर्वाद हांव मागता. मोगाच्यानो आतां आमी मिसा उपरांत निमाण्या बेसा उपरांत गवळी बाब दोन उतरां उलयतले. तांची उतरां आयकल्या उपरांत आमी इगर्जे हॉलाक वयचे. थंयसर जेवणाची मांडावळ आयती आसा. पयले जेवणाचेर आशिर्वाद आनी तक्षण जेवण. खंयसर गेल्यार तशें जायना. संभ्रम म्हळ्यार व्हडले स्टेज प्रोग्राम आसता. आमचें तें पुरो जालां. हांगासर जेजूचें जेवण जाल्या उपरांत थंयसर कुडीचें जेवण. त्या देखून सगळ्यांनी बऱ्या रितीन भुरग्यांनी सुदार सुचे सगळ्यां थंयसरेचे विविध मांडवळ आसा.
बऱ्या रितीन जेवण स्वीकार करचे आणि घरा वेचे परत सांजेच्या कार्याक इस्कॉलाच्या मैदानार हजर जावचे. सो मेस्तां देव बरें करूं. लोर्दो सेंट्रल स्कूल हाच्या रुपयाळ्या सुवाळ्यार हांव तुमकां समेस्तांक उल्हासितां अभिनंदन पटयतां. प्रत्येक जावन ह्या इस्कॉलाच्या स्थापकाचो उडास काडन देवादीन बर्नर्ड सोज आनी ताचे उपरांत आयिल्ले सर्व मॅनेजर संचालक आनी आयिल्ले प्रिंसिपल तांचोय उडास काडून उपकार बावडटा. आतां ह्या दिसांनी ह्या वर्सांनी आमची इस्कॉल खंडीत जावन आमच्या पेटेंत ह्या मंगळूरच्या शहरांत नावाडीक इस्कॉल अभिमान पावचे तसलें इस्कॉल जावंक वावर केल्ल्या सकटांचो प्रत्येक जावन मॅनेजर जावन आसच्या फादर JB सल्डानाचो विगार हांगाचो आनी इस्कॉलाचो मॅनेजर हांचो आनी सुमार 9 वर्सां सेवा दिल्ल्या प्रिंसिपल फादर रॉबर्ट सोजाचो तांची मिनत कितली गी म्हणून आमी दोळ्यांनी पळोवन जाणाव. तांच्या ह्या वावरा निमती इस्कॉल उदरगते पावलां अभिमानाची संगत जावंक पावल्या. तांचो हांव काळजांत उपकार बाळगता तांकां उल्हास येता. तशेंच तुमकां प्रत्येक जावन इस्कॉलाच्या शिक्षक सिबंदेक सर्व शिक्षकेतर आनी शिक्षक सिबंदेचोय उपकार बाळगता. फाटल्या वर्सांनी सेवा दिल्ल्यांचो आनी आतां सेवा दिवच्या तुमचो समेस्तांचो. कित्याक तुमच्या श्रमा मारिफात मेहनते मारिफात मात्र इस्कॉलाक हें बरें नांव बरें फलितांश आमकां मेळटे आसा. वर्सान वर्स बरें फलितांश हाडूंक वावर करच्या तुमकां आनी तुमच्या संगता बुजां दिवन हाताक हात दिवन वावरच्या ह्या विद्यार्थींक आनी विद्यार्थींच्या वडिलांक आवय बापायक हांव उल्हासितां. आवय बापायनी इस्कॉल विंसल्ल्या खातीर आनी भुरग्यांक पाठिंबो प्रेरण दिल्ल्या खातीर आनी भुरग्यांनी बरें करून शिकोवन आमच्या इस्कॉलाचें नांव किर्त गाजयल्ल्या खातीर तुमी खंयसर गेल्यारी खंडीत जावन हांव ह्या इस्कॉलांत शिकयलें म्हणलें अभिमानान सांगतल्यात. देखून हो अभिमान आनी मोग सदांच तुमचे थंय दवरात म्हणून तुमकां उलोय दिता. हांगासर वावर करच्या मॅनेजींग कमिटी आसा इस्कॉलाची आनी ह्या मॅनेजींग कमिटी मारिफात इस्कॉलाच्या सर्व संगती विशयांत चिंता पाठयता. तशेंच आर्थीक परिशद आसा ती इस्कॉला विशयांत आलोचन करता ताजे सकड वेवस्था करता. तांच्या सर सांद्यांचो फाटल्या वर्सांनी ह्या वर्सांनी कुमक दिल्या. सुमेस्तांचो उपकार बावडून सुमेस्तां उल्हासून ह्या रुपयाळ्या सुवाळ्याचे अभिनंदन आनी उल्हास पाठयता. देव बरें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. भाग्यवंत अंकार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरून अंकार मरियेचे उदशी जिविताच्या रसनराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज अंकार मरियेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्मेच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या अंकार मायेच्या मजतीन सासणाच्या संतोषाक तुमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. पोसोनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Another
seek your blessings. Mother of my soul loving, Queen of heaven and earth, we the children of yours gather to seek your blessings. Mother of God, Mother of God, pray for all of us. We honor you, Mother. We thank you, Mother. Shower your blessings on us. Mother of God, Mother of God, pray for all of us. We honor you, Mother. We thank you, Mother. Shower your blessings on us. Shower your blessings on Mother, sweet Lady of Luz, shining light of our school, guardian angel of us, guide us and protect always. Mother, sweet Lady of Luz, shining light of our school, guardian angel of us, guide us and protect always. Mother of God, Mother of God, pray for all of us. We honor you, Mother. We thank you, Mother. Shower your blessings on us. Mother of God, Mother of God, pray for all of us. We honor you, Mother. We thank you, Mother. Shower your blessings on us. Shower your blessings on us. Shower your blessings on us. Moga putra sowe, ampar moye, आशीर्वाद दिलांगा. San Francis Savera, आमकां सुसत विनंती कर. चिकुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.